हॅलो गोंयकारांनो, कशे आहात तुम्ही? हांव विनोद नायक, शेफ डॉन किचनान तुमचें स्वागत आसा. आयची रेसिपी आमची आसा KFC चिकन कशें करपाचें. इंटरेस्टिंग न्ही? हय, हांव KFC चिकन केन्ना खावपाचें आसता, हांव स्वता घरान करता. हे KFC चिकन करपाक कितें कितें सामग्री जाय ते सामग्री हांगासर आसा, पळोवन घ्या. चिकन घेतला 1 कील, गार्लिक, जिंजर, काली मिरी, योगर्ट, मैदा पीठ, कॉर्नफ्लोअर, मक्याचें आटूं पीठ आणि हे मिक्स हर्ब्स, हळदी पीठ, मिरसांगे पीठ, मीठ ताज्जें करून खावपाक जाता तुमच्यान. KFC आणि मॅकडॉनल्ड्सान मातशें फरक हे आसा, KFC चिकन क्रिस्पी आसना, मातशें सॉफ्ट उरता. मॅकडॉनल्ड्स चिकन जें आसा मातशें क्रिस्पी उरता. तें कारण कितें, तेतून कॉर्नफ्लावर घातल्यार क्रिस्पी जाता, कॉर्नफ्लावर घायना जाल्यार मातशें सॉफ्ट. तर आमी पयलीं बटर मिल्क करून घेया. बटर मिल्क म्हटल्यार छास. योगर्ट घेवपाचें, तेतून उदीक घालपाचें, आनी तेका बरें विस्क मारून घेवपाचें. हे जिंजर किसून घेवपाचें, गार्लीक किसून घेवपाचें. म्हाजे कडेन हे वॉशर हा, हे हितून हांव विस्क करता. ग्रेट केलें जाता, हे इजी पडटा. मीठ घालया आनी हे ब्लॅक पेपर, काली मिरी आनी मिक्स हर्ब्स घालून बरें विस्क मारपाचें तेका. आनी हे चिकनाक अशें तोपून तेजे भितर बुडोवन दवरपाचें. तोपल्या काय कितें जाता, तेतून बरें मसाला लागता, तेजे मॅरिनेट बरें जाता. ते हे हांवें आयस घेतला, आयसाचें उदीक घेतला. ते कलराचेर वचनाका, ते आर्टिफिशियल आयस क्यूब ते फ्रिजरान दवरतात. ते 1 कप मैदा, पाव कप कॉर्नफ्लावर, एक फावटी अशें उदकान बुडोवपाचें, काडपाचें आनी अशें पीठ लावपाचें, बरें पीठ लावपाचें. हे जे आमी करता तेका म्हणपाक फ्लॅनिंग. हे आतां आयसाचें उदकान कितें जातलें, तें बरें बायंड जातलें. तेका सगळे मसालो आनी पीठ जे आहा ते चिकनाक लागतले. आनी एक फावटी बुडयला काय आनीक म्हणटा 2 फावटी करपाचें. ते एक फावटी बुडोवपाचें, काडपाचें, मागीर परतून बुडोवपाचें, पीठ लावपाचें आनी सायडीन दवरपाचें. हे वस्तू आमी जे इंग्लीश हे अशें करून दवरपाचें. 2 फावटी उदकान बुडयल्यार पुरो. तेल गरम जालें, जशें तेल गरम जालें चिकन सोडपाचें. चिकन सोडया आमी बरें. आनी तेल बरें गरम जाले उपरांत तेका एकदम मिडियम करपाचें. नाजाल्यार चिकन कितें जातलें, वयर शिजतलें, कलर बरें येतलें आनी भितर शिजपाना. तेका लागून पयलीं गरम तेल करपाचें आनी मागीर तेका मिडियम करपाचें आनी बरें शिजोवन घेवपाचें तेका. हे आमचें चिकन जालें तयार. पळया, एकदम कितलें सुंदर आनी टेस्टी, एकदम रुचीक, बरें. तुमी स्वता घरान करून खावपाक शकता. हे एकदम ताजे. आणि व्हिडिओ जर आवडीत तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. बरें, मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें करूं.